आणि 6 जुलैनंतर मोठ्या प्रमाणात सगळी गोंयच्या दोन्ही उत्तर आणि दक्षिण जिल्ह्यातल्या दोन्ही 40 मतदारसंघा भितर ही प्रायमरी मेंबरशीप चालू आसा। अजून पर्यंत गोंया भितर सगळ्या 40 मतदारसंघ मिळून 1,80,000 म्हणजे आमचे जे टार्गेट आसा 4 लाखाचें तातूंतल्यान 1,80,000 हो काल पर्यंत आमची प्रायमरी मेंबरशीप ही पूर्ण जाल्ली आसा। आता हाच्या निमित्तान आमचे जे देशभर कन्वेनर को कन्वेनर जे आसात त्यांची विजीट ही प्रत्येक स्टेटी भितर आसा आनी त्याच्या निमित्तान आमचे ऑल इंडिया को कन्वेनर अरुण चतुर्वेदी जी हे आमचे राजस्थानचे आदले स्टेटीचे अध्यक्ष आणि ते ह्या मोहिमेचे ऑल इंडियाचे को कन्वेनर आसात। ते गोंया भितर 8 तारखेर गोंयान येतात। 8 तारीख दनपारां ते गोंयान पावतले आणि त्यांच्या दौऱ्याच्या निमित्तान आमी दोन्ही जिल्ह्यां भितर वेगवेगळ्या मतदारसंघाची रिव्ह्यू घेवप, कितें एक्झॅक्ट सिच्युएशन आसा आणि येणाऱ्या टप्प्या भितर आमकां कितलें तें पूर्ण करपाक जाय ह्या संदर्भातली रिव्ह्यू बैठक ते घेतल्या। त्यामुळे ह्या संदर्भात जे आमचे वेगवेगळ्या मतदारसंघाचे प्रमुख आसात, मंडळाचे अध्यक्ष आसात, स्टेटीचे ऑफिस बेरर आसात, तांचे कडेन ते उलयतले आणि 2 दिसाच्या दौऱ्यान संपूर्ण गोंयचो ओवरऑल रिव्ह्यू ते घेतले। तशेंच परत आमचे ऑल इंडिया जे प्रमुख शिवराज सिंगजी चौहान एक्स मिनिस्टर आदले चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेशचे ते गोंया भितर 11 तारखेर येतात। हे करता आसतना आपल्या शासकीय कामा निमित्तान आमचे कांय मंत्री ह्या दिसांनी गोंयान येवपाचे आसात। तातूंत आमचे नितीनजी गडकरी आसत, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी होम मिनिस्टर अमित शाह जी आसत, हे गोंया भितर येवपाचे आणि त्याचे मार्गदर्शन हे कार्यकर्त्यांक लाभतलें।